वर्साचो सादो काळ 28वें सातोळे सोमार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान, अध्याय 11 ओळी 29 ते 32. लोकांची उरपोस जेजू भोवतणी वाडत वेताली. तेन्ना ताणें तांकां म्हटलें, ही खरेंच नुस्ती पिणका, ती एक खुणा मागता. पूण जोनासाचे खुणे बगोर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनेवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दक्षिणेची राणी जर्तीच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठतली आनी हिचेर कास्तीचे फॉर्मोड मारतली. कित्याक ती पृथ्वीचे शिमेतावन सालोमावाची जल्मां आयकूंक आयिल्ली. पूण पळयात, सालोमावा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनेवेचो लोक जडबड जळवण आसा हे पिणके बरोबर उठतलो आनी हिचेर कास्तीचे फॉर्मोड मारतलो. कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचित केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो एक कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.